नमस्कार योकार गोवा टुडे स्मिता येळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। आझादी अमृत महोत्सवात वांटेकार जायात 25 वर्सांचो रोड मॅप करात स्वयंपूर्ण गोंयाचेर फोकस मायनिंगा खातीर यत्न नवे विधानसभेत राज्यपालाचे पहिले अभिभाषण। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिले बजेटाचो स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 चेर फोकस दनपारा अर्थसंकल्प रिणाची परतफेड पर्यटन नोकर भरती रोजगाराची कसरत। तवडकार नवो सभापती युनायटेड अपोजिशनाच्या आलेश सिक्वेरा आड 24-15 मतांनी तवडकार जिखलो। उपसभापतीक बीजेपीचो फळदेसाय काँग्रेसीचो केदार अपक्ष रेजिनाल्ड। काँग्रेसीचो गोयचो सीएलपी लीडर थारायतली सोनिया गांधी लीडर थारावंक शकना म्हणून सोशल मिडियार तासमपट्टी मात सभापती राज्यपालाक आसनस्त करपाचो मान दिगंबराकूच। नवे विधानसभेत अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा युनायटेड अपोजिशनाचेर प्रश्नचिन्ह आरजी म्हणटा सरकार जावं विरोधक इश्यू बेस्ड तेको विजय म्हणटा सरकार नवो टाइम दिवंक जाय। संवसारांतल्या सगळ्यात आधुनिक बहुउपेगी P-81 विमानांच्या दुसऱ्या एअर स्क्वॉड्रनाचे दाबोळे INS हंसार कमिशनिंग सर्च सर्वेलन्स क्षेपणास्त्र वाहू झुजा मोहिमांची ताक। आणि उमेदवार थारायतना चूक जाली आसतली म्हणून हल्ले आरजी ग्रांटेड धरले म्हणून सगळ्यांकूच शॉक। रेजिनाल्डाक तिकेटी खातीर निमाणे मेरेन यत्न केले आलेश हेडोन। खबरो विस्तारान। आझादी का अमृत महोत्सवात वांटेकार जायात गोंया खातीर फुडल्या 25 वर्सांचो रोड मॅप करात म्हणून राज्यपालाचो नवे विधानसभेचे पहिले अभिभाशणात उलो। स्वयंपूर्ण मोहिमेचेर फोकस सरकार खंय मायनिंग सुरू करूंक यत्न करता। गोंयची फाटले अर्थीक वर्सा टॅक्स येणावळ 4,412 कोटी दर व्यक्ती येणावळीत देशांत सगळ्यात फुडें म्हणून सरकाराच्या कामगिरीची तोखणाय 1.5 वरांचे अभिभाशण। स्वयंपूर्ण गोवा सुषमपना गावो। I would like to congratulate all the government karmacharis designated as Swayambhurna Mitras, Taluk nodal offices, link offices and Swayambhurna Paryavekshaks who worked tirelessly in rural as well as urban areas under Swayambhurna Goa program by organizing more than 1,900 programs benefiting 24,000 odd beneficiaries. I shall request you all to participate in India 75 Azadi Ka Amrita Mahotsav and prepare a roadmap towards development for the next 25 years. The state per capita income is rupees 5.04 lakh for the year 2020-21, which is highest in country, portraying robust and healthy economy. The state has collected tax revenue of rupees 4,412.10 crore for the financial year 2021-22 as against the target of rupees 5,506.12 crore for the financial year 2021-22 through GST, VAT, CST, etc. as compared to the tax revenue of rupees 4,691.56 crore collected as against target of rupees 5,393.78 crore during the financial year 2020 and 21. 16.03 million tons of the mineral ore have been sold. Goa Amendment to the Minor Mineral Concession Rules 1985 is notified for streamlining the process for grant of minor mineral quarrying leases and approval of quarrying plans. The total royalty collected on
extraction of major mineral and minor minerals is rupees 116.12 crore for the financial year 2021-22 till 31st January 2022. The construction work of Mopa Airport is expected to be completed and commissioned by August 2022. These values and culture will guide my government towards attaining Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas or Sabka Prayas. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे दुसऱ्या कार्यकाळाचे पहिले बजेट स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 चेर भर दिवपी आसतलें. बुधवारा दनपारां 3 अर्थसंकल्प मांडपाक उबो रावतलो म्हणून मुख्यमंत्र्यान प्रुडंटाक सांगलां. मायनिंग बंदी उपरांत वाडिल्ल्या रिणाची परतफेड, पर्यटन, नोकर भरती, रोजगार, सरकार तुमच्या दारी असल्यो सगळ्यो गजाली मुख्यमंत्र्याक अर्थसंकल्पात सांबाळच्यो पडटल्यो. फाल्यां बजेट 3 मांडटलो. ओके, 3 वरांचेर बजेट जातलो. तेच्या पयलींचो सकाळचो बिझनेस वेगवेगळो आसा. बजेट मांडल्या उपरांत मोठो येतो. तो फाल्यां तो सांगला न्ही तुका स्वयंपूर्ण गोंय 2.0. तुमचो पोर्टफोलिओ बीन केन्ना वांटप? पयली बजेट करूया मरे मातसो. आनी डेप्युटी स्पिकराचे फॉर्म भरला सीएम सर. स्वयंपूर्ण गोंयचो फुडलो पावंडो. 2012च्या मायनिंग बंदी उपरांत काडिल्ल्या रिणांची परतफेड, सरकारी खाजगी मळार रोजगार निर्मिती, स्वयंरोजगाराचेर फोकस, सरकार तुमच्या दारी उपक्रमाक स्थायी स्वरूप, गोंयचो संवसारीक पावंड्यार टुरिझम विकास, जाहीरनाम्यांची आश्वासनां अर्थसंकल्पा वरवीं चालीक. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस. काणकोणचो आमदार रमेश तवडकार विधानसभेचो सभापती. वेंचणूक मंगळारा जाली. काँग्रेस प्रणीत युनायटेड अपोजिशनाच्या आलिस सिक्वेरा आड 24 आड 15 मतांनी तवडकार जिखलो. पर्रीकार सरकारात तो खेळां मंत्री आशिल्लो. मुख्यमंत्री थरून वेगवेगळ्या पक्षांच्या फुडारी आमदारांची तवडकाराक परबी. उपसभापतीक बीजेपीचो फळदेसाय, काँग्रेसीचो केदार, खेरीज अपक्ष रेजिनाल्ड. I hereby declare that Sri Ramesh Tawadkar is elected to the post. Sir, those against are 15. Yeah, those against are 15. I hereby declare that Sri Ramesh Tawadkar is elected to the post of the Speaker of the House and offer him my heartiest congratulations. I request Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, and Sri Digambar Kamath, the Honorable Senior Member of the House, to escort the newly elected Speaker, Sri Ramesh Tawadkar, to his seat. We are really privileged to have you in this position. एक सामान्य मनीस एक बऱ्या एक पदाचेर पावला आनी आमकां सगळ्यांक चड करून नवीन आमदारांक चड न्याय दितले अशी अपेक्षा धरता आनी ताचें अभिनंदन करता. 40 आमदार, खुबशे जाण नये आमदार आहा आनी सगळ्यांक तूं न्याय दितलो म्हणून. न्याय म्हणजे कितें? इक्वल दिस थिंग टू स्पीक इन दिस ऑगस्ट हाऊस. In all humility, I accept my defeat and would like to, I'm happy that you have become the speaker. With your rich experience, whether as a legislator, whether as a minister, and a person who has come from that particular strata where you have seen the sufferings of the common man. And what is it that we all aspire to do ultimately? Any government of the day always aspires, and it should be the norm, to improve the quality of the life of its citizens, to make people feel it is their government. की तूं आमकां सगळ्यांक जस्टीस दितलो आनी सगळ्यांक इक्वली ट्रीट करतलो, जावं ऑपोजिशन जावं रुलींग. सगळ्यांत पयलीं म्हजें हांव भाग्य मानता की हे असेंब्लीन म्हाका एक टिचर असो स्पिकर मेळ्ळो, ज्याच्यामुळे हांव आज फर्स्ट टायम आसा. हांव खूब कितें शिकूंक शकता तुमच्या कडल्यान आनी तुमी म्हाका नक्कीच शिकयतल्यात. The House, by electing you, has shown that we are all equals among equals. I wish you all the best, and I hope that all the people who are expecting from you to perform your duties, they also do the same on their end. We being young and new leaders over here today, we would expect your full support and justice towards protecting Goa
and keeping Goa always at the center. 75% नवे आमदार आसात, सो तांकां ओरिएंटेशन दिवप, ह्या हावजान कशे बरे लेजिस्लेटर जावप, हें म्हाका दिसता तुमचें कर्तव्य जातलें आनी कर्तव्य आसूंक जाय. You hold office where you will don two hats, as the Supreme Court has said in famous judgment of Quijote Holohon. I trust you will perform your duty in true spirit as a Speaker of this august House. Congratulations once again. आणि सभापतींनी बरे बरे पायंडा घालून दवरिल्ले आसा. म्हाका याद जाता बूक वाचता आसतना मेळ्ळें की एका तेंपार सभापती जालो की सभापती पार्टीचो राजिनामो दितालो, and in the next election he is to get elected unopposed. There was an understanding between the opposition and ruling that सभापती जो पार्टीचो राजिनामो दिवन सभापतीक जस्टीस दितलो, तो सभापतीच्या अगेन्स्ट कोण कॅन्डिडेट उबो करपाना ताका अनअपोज दिवन अशें ह्या दिशान घडिल्लें आसा. की अशा पद्धतीच्या एका कुटुंबांतल्यान तुम्ही वयर आयल्यात. तुमची धडपड, तुमची तळमळ समाजा खातीर करपाचें काम, शैक्षणिक क्षेत्रात तुम्ही केल्लें काम, आदर्श युवा संस्था ह्या संस्थेत तुम्ही केल्लें काम, बलराम शिक्षण संस्थेत तुम्ही केल्लें काम, अशी कितीतरी उदाहरणां जी आसा ही ना काणकोण तालुक्यात तर पुराय गोंयभर तुम्ही दाखोवन दिल्या आणि निश्चितच रित्या ह्या पदाचेर तुम्ही पावल्या. इतल्या मजगती उपसभापती पदा खातीर काँग्रेसीचो साळगांवचो आमदार केदार नायकाचो अर्ज आयला. बीजेपीच्या वतीन सुभाष फळदेसाय, खेरीज बीजेपीक तेको दिवपी अपक्ष आलेक्स रेजिनाल्डाचो उपसभापतीक अर्ज. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता गोयचो CLP लिडर थारायतली दिल्लीच्यान सोनिया गांधी. गोंयांत काँग्रेसीचे आमदार CLP लिडर थारावंक पावले ना. तांणी बसका घेतली आनी निमाणे निर्णय जायना म्हणून निमाणे हायकमांडान लिडर थारावचो म्हणून निर्णय धुकल्लो. काँग्रेस मुखेली थारावंक शकना म्हणून सोशल मिडियार तासमपट्टी. विधानसभेत विरोधी पक्ष फुडारी ना, मात सभापती आनी राज्यपालाक आसनस्थ करपाचो मान दिगंबर कामतीकूच. आज काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीची मिटींग जाली आणि त्या मिटिंगेक सगळ्यांनी युनियनिमसली ठराव घेतलो की काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीचो लिडर सोनिया गांधीन ठरोवचो अशें म्हणून तिका सगळ्यांनी ऑथॉरिटी दिली. त्या प्रमाणे आमी आज रेझोल्युशन घेतलां आणि ते आमी पार्टी लिडरशिपीक फॉरवर्ड केलां. कितें रिजन सर तुमी थाराव शकना एक राजा? नॉर्मली टायम ना न्ही, टायम शॉर्ट आसा. पयलीं ना जाल्यार बरें पयलीं घेतली जाल्यार गोष्ट वेगळी आशिल्ली. आतां टायम ना म्हणटकीर वी हॅव टू सबमीट दॅट रेझोल्युशन. ना बट देन पार्टी डिसायड असले हातूंत थोडे कडेन जशें चीफ मिनिस्टराच्या वेळार बी पार्टी डिसायड करता की डिसिजन घेता आनी ते रिकमेंड पार्टी प्रेसिडेंट टू डिसायड. तुमी थाराव शकना? नांवां बी काय ना, आमी युनियनिमस ठराव घेतला ऑथॉरायझिंग काँग्रेस प्रेसिडेंट टू डिसायड द CLP लिडर. इकरांतलो कोणी जाता? हय, दॅट इज क्लियर न्ही. काँग्रेसीचो विधिमंडळ गट फुडारी आणि विरोधकांचो विरोधी पक्ष फुडारी अजून थारिल्लो ना. मात मंगळारा सभापती आणि राज्यपालाक विधानसभेत आसनस्थ करपाचो मान दिगंबर कामतीकूच फावो जालो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि चेतन गवस. युनायटेड ऑपोजिशन म्हणल्यार ऑपोजिशनाच्या युनिटीचेर पयलेच विधानसभा अधिवेशनात प्रस्नचिन्ह. आर्जीक विचारल्यार म्हणटा इश्यू बेस्ड तेको. सरकार आसूं वा विरोधी पक्षाक आप म्हणटा गोंय नजरे मुखार दवरून युनायटेड ऑपोजिशन. गोवा फॉरवर्डाच्या विजयाक विचारल्यार तो म्हणटा विरोधक विरोधूच करतले. अशें कोण म्हणटा सरकार नवो आसा तांकां वेळ दिवंक जाय. आमचें हेंच ठरलां की आतां तुमी पळोवंक शकता की जेन्ना गोंयकारांनी वोटींग केलां तेन्ना ऑलमोस्ट अरावंड 67% लोकांनी ओपोजींग वोट केला जी ऑपोजिशन उरल्या आनी 33% लोकांनी जे सरकारान जे सरकार घडलां आयज तांकां वोट केला. सो आमचें अशें ठरलां की जेन्ना आमी इतले 67 लोकांचें हें आसा सो आमी जेन्ना स्पिकराक पासून सपोर्ट करतले सो आमी ऑपोजिशन जे आतां बाकीचे ऑपोजिशन आसा तितून सपोर्ट करता. बट हितून हें न्हू की आमी एज अ युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून आसना, बट आमी ऑन इश्यू बेज जे इश्यूचेर आसा तशें कित्याक आमची आयडियोलॉजी जी रेव्होल्युशनरी गोंयसाची आयडियोलॉजी आसा ती टोटली युनीक आयडियोलॉजी आसा आनी म्हाका दिसना की खंयची पॉलिटिकल पार्टी जी आसा ती तेजेर हें करिना. बट इन गोंयचे जे जे इश्यू आसा जे इश्यू बेजाचेर आमी आमचो सपोर्ट आसतलो. खंय फाल्यां सरकारान पासून बरें कितें हाडपाक सोदलें जाल्यार आमी तेका पासून सपोर्ट करपाक फाटीं सरपाचें ना. बट इश्यू बेज जेन्ना खरें गोंयाक कितें बरें जाय तें गोंयाक कितें बरें जाय तेजेर आमी सपोर्ट करतले. बट जेन्ना कितें सारकें वायट घडटा तेन्ना आमचो वॉयस सदांच रेज जातलो. एसेंब्लीनूय जातलो आनी एसेंब्लीच्या भायरूय जातलो. जेन्ना ऑपोजिशनाची पासून कितें ऑपोजिशनाक पासून कितें हें जाय सो तेंच आमी आतां उलयलें की
ऑपोजिशनाक वचून केन्नाय सपोर्ट जाय सो इश्यू बेजाचेर तेन्ना आमी आसतले बट डिपेंडींग ऑन द इश्यू बिकॉज आमची जी आयडियोलॉजीक आमकां बसता तें आमी सपोर्ट करतले अदर देन दॅट आमी सपोर्ट करपाचें ना. Unitedly we'll stay together as oppositions for Goa and always Goa will be at the center of everything whatever we do. कितेंय करतले ते गोंय चिंतून करपाचें एकठांय जावन आमी काम करतले आनी एज opposition we all are going to be together. Definitely, opposition definitely has a major role. So Goa has a good opposition this time, and we will fulfill that in a very desired and organized manner. The support will be like issue based or your ideology and their ideology? Ideology is always going to be there where the party is concerned. But today we are now, elections are over, ideology based elections were fought. Whoever has been elected are here today, and we have a strong or united opposition. Keeping the ideology in place, we are going to keep Goa in the center and go ahead. सर तुम्ही काँग्रेस ज्या इश्यूंक अपोज करतली त्या सगळ्या इश्यूंक तुम्ही अपोज करतले की तुमकां दिसता त्या इश्यूंक तुम्ही अपोज करतले? काँग्रेस अपोज करतली म्हणून कोण सांगता तुवें? ओके. खूब वस्तू आहा. आय थिंक इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन opposing things. Fact is that we have a new government in place. We have to give them time. We have to give everybody time. So I think it is too early to comment on any of these issues. It's just the beginning of the term. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळत राहात प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. भारतीय नौदळाच्या P-81 विमानाच्या दुसऱ्या एअर स्क्वॉड्रनाचे दाबोळे INS हंसाचेर कमिशनिंग जालें. संवसारांतले सगळ्यात आधुनिक बहुउपेगी आनी लांब रेंजीचे P-81 विमानाचो सर्च, सर्वेलन्स ते झुजा मोहिमांनी पाणडुबी विरोधी कारवाया मेरेन वापर. हवेंतल्यान क्षेपणास्त्र मारो करपाची तांक नव्या स्क्वॉड्रनात 4 P-81 विमानां आसतलीं. स्क्वॉड्रनाचे फुडारपण CDR अमित महापात्रा कडेन. Captain Vikram Singh Chauhan and Commander Rajiv Prasanna and pilots Michael 29. Commissioning order by the Chief of the Naval Staff. Whereas the Government of India has decided that Indian Naval Air Squadron 316 be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said Air Squadron on the 29th day of March 2022. 316. You all should be proud of your efforts in operationalizing the squadron within a short period of time and being given the rare privilege of commissioning a frontline air squadron. You have an onerous responsibility to instill an organizational and operational culture as well as ethos in the new squadron, drawing from the highest traditions of the Navy. BJP ल्हाराचो लाव घेवंक उणे पडले. उमेदवार थारायतनाय चूक जाल्या आसतली म्हूण हल्ले. काँग्रेसीचो कार्यकारी अध्यक्ष आलेस सिकेर हेडोन. डिफेक्टरांक तिकेट ना दिवपाचो पक्षाचो निर्णय सारको. वेंचणुकेंत कितलेशेच पक्ष पळोवन मतदार गोंधळ्ळो. मतां फुटलीं. रेजिनाल्डाक तिकेट मेळची म्हणून आपणे निमाणे मेरेन यत्न केल्ले. आरजी ग्रांटेड धरले म्हणून खंय सगळ्यांकूच शॉक. What do you think went wrong? I don't know what exactly went wrong. I believe there was an anti-BJP wave in the state. I don't know if I can say that we failed to encash on it. Maybe there was we might have made certain mistakes in selection of candidates also. I think we are going to do some introspection, or we should do an introspection. And I hope that we learn from our mistakes and we don't repeat them in the future.
We have a parliament election coming shortly. We have panchayat elections coming shortly. So I think we have to be serious, pull up our socks and move on. Anti-incumbency. There was sizable and a massive anti-incumbency against the BJP government. However, anti-trust regarding Congress, maybe because of what happened post 2017, maybe because what happened on the face of election where we saw your candidates getting defected, the anti-trust was more powerful than anti-incumbency. I don't believe that. You see, we have lost about 10 seats with what margins? Negligible margins. So I don't believe it is lack of trust or trust deficiency. Then what went wrong? Maybe the votes were split. We had so many political parties in the arena this time. Maybe the votes were split. The voter might have got confused. What's your biggest miscalculation regarding Revolutionary Goans Party, including in your own constituency? I never expected Revolutionary Goans to get so many votes. But definitely, I thought number 2 would be some other candidates. Never for a second did I dream that Revolutionary Goans would be number 2. So I must admit that I took them for granted. It was a rude shock when I saw the result. Fortunately, by the grace of God, I won. But don't you think this exact same thing happened in many constituencies, and it was a rude shock primarily for the Congress party and also for the BJP? It was a rude shock for everybody. You take Valpoy constituency where they got 6 or 7,000 votes. So you see, there was some talk for some time that it was that RG has eaten into the Catholic vote. It is wrong. You think the party should have given ticket to Alex Reginald? See, the party took a stand for reasons best known to them. I tried till the last minute to impress upon them that the ticket should be given to me. But I failed. So you believe that an exception should have been made, and I'm saying an exception because he went to Trinamool Congress and came back, but your party chose to give ticket to a candidate who went to BJP and came back. So that was the choice you had. So you think, and you are openly admitting today, Alex Reginald should have been the Congress candidate. See, why did I support Alex Reginald to be the candidate? Because I didn't consider what he did as a defection. See, he has not ditched the party during the midterm. He stood with the party till the end. Sometimes we make mistakes. भारत बंदाक गोंयांत किरकोळ रिस्पॉन्स. उद्देगीक वचणुकांनी 2 दीस कांय प्रमाणात प्रतिसाद. बंदाच्या दुसऱ्या दिसा ट्रेड युनियनाचो पणजे रॅली. बंदाच्या फाटभुंयेर गोंय सरकारान एस्मा लायिल्लो. भौशीक येरादारी धरून अत्यावश्यक माल येरादारी आनी सेवा सुरूच. ट्रेड युनियनाचे कामगार विरोधी कायदे रद्द करचे. पगार भत्ते आनी रेग्युलरायझेशनाचे इश्यू. आयचो 29 मार्च आनी कालचो 28 मार्च हे दोनूय दीस आख्ख्या देशाचे कामगार 10 सेंट्रल ट्रेड युनियन्स आनी शेतकरी संघटना तेज्या बरोबर मेळून आमी संप केला. ह्या 2 दीस देशव्यापी ह्या संपात तेणी भाग घेतला. आमी गोंयच्या लेवलाचेर आनी गोंयच्या राज्यांत ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या वतीन कामगारांक उलो दिलो आनी तुमी पळयतात कामगार कशा उर्बेन ह्या संपाक तेणी पाठिंबो दिला. वेगळे वेगळे क्षेत्रांतले वेगळे वेगळे उद्योग धंद्यांतले कामगार आयज हांगा हाजीर आसात. ह्या मंचार हाजीर आसात आनी आपलो तेंको ह्या ऑल इंडिया स्ट्रायकाक, ऑल इंडिया जनरल स्ट्रायक जो ह्या प्लॅटफॉर्म ऑफ ट्रेड युनियन्सान पुकारलेलो ताका पूर्ण पाठिंबो म्हणून आमी हांगा उबे रावल्यात. मेन मुद्दे जे आसात, सरकारान कामगार विरोधी केल्ले कायदे फाटीं घेवपाक जाय. एका कामगाराक एका म्हयन्याक मजुरी म्हणून मेळोंक जाय. अकुशल कामगाराक आमी म्हणला कमीच म्हणल्यार 910 रुपया दिसवाडो आसपाक जाय. अशें आमचे डिमांड आमी घाल्यात आनी त्याच बरोबर आमी सरकाराक मागतात आनी फुडली चळवळ आमी फुडें चळवळ आमची आसतली. ही चळवळ थांबची ना.
मोपा विमानतळाच्या कामगाराची बोल्सां रिती तीच परिस्थिती धारगळे आयुष हॉस्पिटलाक घामगाळकी कामगारांची कॉन्ट्रॅक्टर भायल्या राज्यांतल्यान कामगारांक हाडटात काम करून घेतात मात पगाराक हाल कांय कामगार पाशेंच काबार जाल्ल्यान पगाराचेर उदक सोडून गांवांक गेले उरिल्ल्यांचो पगाराक बोवाळ मेळ्ळें फक्त उतर काम कर लेगा तब वो बिल बनेगा काम तो सर कर रहे हैं हम लोग कर रहा है तो फिर आज किया है काम घूम रहा है तो यार मेरे को पकड़ बैठे पैसा पकड़ बैठे मैं क्या करूं उसको अगले महीने का पेमेंट उसको बुलाओ तो अपने ठेकेदार हमको अब तक पैसा नहीं मिला काम हम कराए अरे बात वो नहीं है मालिक आप ठेकेदार है आप इनके जिम्मेदार आदमी हो है ना आप आओगे तो अपने जिम्मेदारी मैं आपको पैसा दूंगा आप उनको अपनी जवाबदारी से पैसा दे दो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ नहीं भागने वाली नहीं बात है आप भागने वाली बात ही नहीं हो रही ना आप पेमेंट देने की बात हो रही है आपका क्या हिसाब किताब है डीपी प्रोजेक्ट हाँ जी नहीं दिया अपना कर्जा पानी लेके खाना खाए हैं यहाँ दुकान का बाकी मी काम करपाक हांगा आनी मदीं ताका पेमेंट तेंचे प्रॉब्लेम जाला आप येताना तेमी म्हटलें कितें लॉस बीन जाता नाल्यार कितें आहा जाल्यार चड करून तुका पर्सेंटेज वाडोवन दिता म्हणून आनी आतां लास्टाक प्रॉब्लेम जाले काय मागीर सगळे हात वयर काडटा आनी फाटी आहा रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना आतां तें आतां लास्ट येता लेबरांचेर डिपेंड आहा कितें करता लेबर कॉन्ट्रॅक्टर सारके हात वयर काडला आनी कितें लेबर आहले थोडे 13 जाण घरा गेला 5 दिसा पयलीं तेंका पगार दिवंक तेंका दिवंक ना वेट करून तेंका दिवंक ना पेमेंट दिवंक ना फकत कितें हांव तेंका घरा वचपाचे पयशे दिता बेस्ट 2500 रुपीज दिला आनी घरा धाडला तेंका जामावले दामबाबाचो गुलाल मोठी उमेद उत्साह भक्तिभावान मंगळारा जालो फाटली 2 वर्सां कोविडांत गुलालाच्या गर्देचेर शिष्टाचारांची बंधनां आशिल्लीं ह्या वर्सा दामबाबाच्या गुलालाचो हजारांनी भाविक मुक्त आनंद घेवंक पावले जामावलेचो गुलाल दामबाबाचो गुलाल फाटले 8 दीस शिगम्याचो उत्सव जाता चालू आणि आयज सकाळी म्हणजे फातोडेचेर नाटक सोंपतकीर दामबाबाची पालखी रामनाथाच्या देवळा कडेन वता आणि आता 3:30 वरांचेर थंय आरती जावन ती पालखेक गुलाल घातलो वतलो आणि त्या गुलाल घालतकीर एक पावरफूल अशें वातावरण जशें एक रंगीत अशें वातावरण जशी मनां प्रफुल्लीत जातात अशें वातावरण हांगा आमच्या गांवांत दामबाबाच्या कृपेन सगळ्यांच्या मनांनी घडटा आणि अशें वातावरण पळोवपा खातीर आणि दामबाबाचे गुलाल घालपा खातीर खुबशे लोक खुबशा गांवांनी किंवा खंयच्या राज्यांनी हांगा येतात गोंयांत म्हटलें म्हणा किंवा कर्नाटक म्हणा महाराष्ट्र ह्या राज्यांतल्यान गोंयांत येतात त्या शिवाय खुबशे असे ट्युरिस्ट आसा जे भारताच्या भायल्यांनी हांगा येतात आणि दामबाबाचो गुलाल खूब उत्सवान खेळटात आणि हो उत्सव एक म्हणल्यार परवणी आसा गोंयचे खातीर वी गायज ऑल फ्रेंड्स ऑल टुगेदर मीट एट दिस प्लेस एवरी इयर इवन दो वी आर बिजी विथ ऑल द वर्क्स वी कम वी एन्जॉय द फन एंड द गुलाल of Shri Ramnath Damodar Maharaj. खबरो इतल्यार सोंपता प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक टाटा स्काय ॲप जिओ टीव्ही ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट देव बरें करूं